Just imagine. इश्टानो खंयच्याय पॉलिटिशनाक खावपाक खूब आवडटा. रवी नायकूय तसोच. तेका खावपाक खूब आवडटा. रवी नायक खूब खाऊ भाऊ. रवी नायक खंय खावपाक मेळटा पळय थंय तो वता. हॅलो प्लीज हेजो कितें वेगळो अर्थ बी काडचा ना. हांव ह्या खावपा बद्दल म्हणटालो, ह्या खावपा बद्दल. आयज हेजें कितें जें आसा आनी अशें कितें जें हॉटेलांचेर बसले अशें आमी खातात आनी हेजें कितें पाव जो आसा आनी जें चिकन जें आसा आनी जें कांदो जो आसा मिरची आनी जें लिंबू आसा आनी हेजें मिडिया जें आसा ती पळयता म्हाका अशें पळयता खातना पळयता पळोवपा जाय आनी हेजें कितें जें कॅम्पेनींग जें आसा तें कॅम्पेनींग करपाक ताकद जाय आमचें कितें चिकन खावपा जाय पाव खावपा जाय अशें सगळे तरेचें जें आसा जें करपा जाय येवपा जाय MP जावपा जाय जस्ट इमॅजिनान दाखयलें एक्सक्लुझीव पयल्या फावट रवी नायकाक खाताना. रवी खूश आसा आनी चिकन पावाचे बरे मोठे मोठे फोडी मोठे मोठे घास तो खायत आसा. पण तेजें कितें, त्या मनशाचें कितें जेच्या तोंडांतलो घास काडून घेतलो. फ्रांसिस्को सार्दिना. एक ओपिनियन पोल जॅक सिक्वेरान घेतलेलें. गोंयच्या इतिहासान दुसरें बारीकशें एक ओपिनियन पोल सार्दिनान घेतलें. तुम्ही आता पळयता आणि तुम्ही आता पळयतले, तुम्ही अणभवतले एक हिस्टॉरीक आणि ऐतिहासीक खीण ह्या गोंयच्या इतिहासातलो. आतां हांव लोकांक कोयतां हांवें तुमकां कितें मुळटें सारकें वो हांवें वोग रावपाचें सांगात हांवें वोग रावपाचें वोग रावपा न्ही. आणि अदर सायड चार्चिल रिजायन फ्रॉम काँग्रेस. चार्चिलान काँग्रेस सोडली कितल्याव्या फावटी आसूं कितल्याव्या फावटी जायना काँग्रेसीकूय तो जाय कित्याक तो जाय आसलो म्हणून तो दार ओपन करताले न्हू परत कित्याक तांकां खबर आसा चर्चिल म्हणजे साश्टींतले धुमशाण कितें करी सांगूं येना. चर्चिल म्हणटा कितें काँग्रेस इज लायक अ ओशियन. आतां चर्चिल तृणमूल काँग्रेस जॉयन जाला सो आतां कितें म्हणटलो तृणमूल काँग्रेस इज लायक अ मायम लेक. दोन आसताले बारांगेला दोन मोठा मनीस एकलो म्हणटालो आय सोल्ड कॅश आसतालो एकलो म्हणटालो आय सोल्ड क्रेडीट. आमदार तरी पळो आमदार ओलो आय सोल्ड क्रेडीट म्हणून. बाय द वे लोक म्हणटात चर्चिल तृणमूल काँग्रेसीच्या टिकेटीर इलेक्शनाक रावला पळय ते काँग्रेसीच्या हाताची मारपाक. पण हांगा पळयल्यार अशें दिसता की काँग्रेसीचो हात डॅमेज जावच्या पयलीं जॉन फॅर्नांडिसाचो हात शुवर डॅमेज जाला आसतलो. 50 करोड तरी म्हाका पारिकार दिले म्हाका काँग्रेसीक तिकेट दियाय कित्याक हांव तेगे पयशांचेर हांव काँग्रेस जिखून दाखयता माय वोट अजून हांव काँग्रेसीक. पूण जेन्ना होम पळयलें ते होमाक सगळे फॉर्मालिटीज जाल्यो मागीर हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट नॉट पारिकार कॅन्डिडेट पिपल्स कॅन्डिडेट. इस ताली की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी डॉक्टर जॉन. Just imagine. अशक्य गजाली करप हे जस्ट इमॅजिनाचो दाव्या हातीचो खेळ जावन पडलेलो आसा. अशें खंयच जावपाक शकना आनी जावपाना. ह्या फुडें श्रीपाद भाऊ, रवी नायक, दत्ताराम देसाय आनी सुहास नायक एकाच माचयेर हे आसात आमचे लोकसभेचे कॅन्डिडेट्स. नमस्कार. भाऊ म्हजो पयलो प्रश्न तुका तुमच्या मते कितें म्हणटा तुमी की सरकारांतले आमदार बरे कामां करतात काय मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणजे MP बरी कामां करूं शकतात. ते सरकार हो चालू प्रोसेस म्हणजे सरकार चालू आसा सरकार चालू म्हणजे सरकारांतले आमदारूय चालू अशें तूं म्हणपाक सोदता. पण भाऊ नरेंद्र मोदी सुद्दां एक आमदार. पण नरेंद्र मोदी हो तातूंतलो वन फॅक्टर. नरेंद्र मोदी सुद्दां चालू सरकारांतलो एक फॅक्टर अशें म्हणून श्रीपाद भाऊन एक सणसणीत चपराक दिल्ली आसा त्या मनशांक जे सदांच आरोप करतात की भाऊ मवाळ थंड मिळमिळीत एग्रेसीव नासता. म्हाजो नेक्स्ट प्रश्न रवी बाब तुमचें मत कितें म्हणटात तुमी MP परस आमदार चड चालू असतात. आयज कितें आसा आमदार जे आसात
किंवा आमचे उमेदवार जे फाटी हरलेले ते सगळे तरेचे जे जे आसा ते चालू आसा ते जाणा आमी आसा ते चालू आसा आतां म्हाका एक सांगा रवी बाब हो आतां आधार कार्डाचो घोळ घातला पळय पयलीं आमकां आधार कार्डा बी करपा लायली भरपूर त्रास जाले आमकां आनी आतां आधार कार्ड कॅन्सल सो हे आधार कार्डाचो घोळ जाला पळय तो कोणा खातीर जाला कोण जबाबदार हेका बेंगलोरचा आमचो निलकणी नंदन निलेकणी बरें रवी बाब तुमचेर असो आरोप जाता की टिकेट मेळोवपा खातीर खंय तुमी बॅगां भरून भरून दिल्ली धाडलेली खंय दिल्ली पावयल्ली सगळ्यांनी ते दिल्लें आसा तशें कांय ना सगळ्यांनी दिल्ली पण टिकेट मेळ्ळी ती तुका रवी नायकाक आनी कित्याक मेळची न्हू अरे पॉलिटिशनांक भितर उडोवपी राम सेनेक गोंयांत बंदी हाडपी गरिबांचो कैवारी गरिबांचो उद्धार करपी बायलांचे भुरग्यांची उदरगत करपी रवी नायक म्हणटा तो ते कितेंय जावं ते लोक गोंयचे लोक वळखता म्हाका वेल फायन बरें आप कॅन्डिडेट आमचो दत्ताराम देसाय तूं फाल्यां इलेक्ट जालो आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जालो MP जालो नॉर्थ गोंयचो जाल्यार म्हापशा बोडगेश्वर ग्रावंडाचेर जी सर्कस जाता पळय दर वर्सा ती तूं बंद करतलो काय चालू दवरतलो सर्कस काय ना हे आमचो स्टँड क्लियर आसा पण सर्कस हो आम आदमीचो एक करमणूक करपाचो एक उत्तम साधन सर्कस पळोवप सर्कस आनी तोच तुमी बंद करत कितें म्हणटा रवी बाब या सांगा तुमी सांगा कितें म्हणटा आज लोक सकाळ फुडें पयलें कितें काम करता लोक सकाळ फुडें उठून पयलीं काम कितें करता लोक सकाळ फुडें उठून पयलें काम कितें करता उठलो शी बुरसो शी सुहास बाब तुमी उलया रवी नायक आतां ब्रेक फेल गाडी अशी कितें तुमी कित्याक ओदेच्यान ओगी बरें चला आतां रवी नायक कितें सांगला पळय आतां लोक सकाळी फुडें उठून पयलीं काम कितें करता हेजेर तुमी आतां एक लास्ट कितें सांगता करा ह्या डिबेटीची BJP and Congress are the two sides of the same coin. पण म्हाजो प्रश्न आसा की कॉयन जर शोले पिक्चरांतलो सारको आसत जाल्यार हा सारकें न्हू जस्ट इमॅजिन पॉलिटिक्स म्हणून कितें न्हू पॉलिटिक्स हे क्या चीज हमको पॉलिटिक्स म्हणून कितें फुडांतल्या फुड्यान फट मारतात मरे पॉलिटिशियन्स आतां निळकंठ हळर्णकरान एकदां आमच्या स्टुडियोन येवन अर्दे वर म्हाजी तकली खाल्ली आनी जॉन फॅर्नांडीसाचेर तेणी कितें कितें म्हटलें तेका कितें म्हटलेलें अशें म्हटलेलें तेणी जॉनाक वन वे इज द एजंट ऑफ दॅट BJP अशें उलोवप म्हणजे कारण तो तेका नाका हे सीट गोंयान येयल्लें तेका निळकंठ हळर्णकरान जॉन फॅर्नांडीसाक BJP एजंट म्हटलो आनी कितें कितें म्हटलें शी आतां सगळें सांगूं शकना स्क्रिनीर आमी म्हणटा आतां हे दोगूय आयुश्यान केन्नाच एकामेकाचें तोंड पळयना दिसता पळोवचें नासता दुश्मन जाले ना थंयच आमी आम आदमी चुकता म्हणून आमी पॉलिटिशियन जावंक पावना दुसऱ्याच दिसा जॉन फॅर्नांडीस आनी निळकंठ हळर्णकर खानाक खानो लावन आमी एक म्हणून सांगपाक लागले जस्ट इमॅजिन निळकंठ बाब कितें सॉलिड युटर्न मारलो तुवें जॉन BJP एजंट म्हणटालो तूं आनी आतां तेज्याच बरोबर जॉन म्हणटा पळय तेचेर आल्तीन गोमीश आनी उल्हास नायक सोडलो जाल्यार कोणूच ताका बरो ना एक्चुली जो रे एक्सेप्ट बाबू कवळेकर नन ऑफ द काँग्रेस MLAs आर इन गुड टर्म्स विथ जॉन फॅर्नांडीस खबर आहा हो एक जोक रे बारीकसो So on that ground, I had said that they are working and they are the agent of BJP. ओह अशें आसा सगळें आय डिडंट न्यू आय एम सॉरी No, why there is sorry? न्ही हांव मागता न्हू तुका कितें प्रॉब्लेम आहा वॉट इज देर फॉर यू टेक इट इट्स फ्री सॉरी फ्री आहा ती घे मरे You know, we are very good friends. We work together. That statement was only for cameras. Mr. Halankar phoned me in the evening and told me that he did not mean it. And I did not take it very seriously. So there are no ill feelings. That was only for the cameras. काय मनीस खंय तोंडार एक आनी फाटल्यान एक आसतात अशें आमी आयकलां म्हणटात पळय तुमच्या बाबतीन जॉन साहेब अशें म्हणचें पडटलें की तुमी कॅमेरार एक आनी टीव्हीर एक बट वाय डीड यू लाय टू अस
No, let us close this point. That is not an important point. Any other question you have? No, we don't have any question for you. To answer this na kenna. We want to ask Reginald. Master Reginald lagde. Mike. Reginald, what will be the first thing you will do for Goa if you are elected as South Goa MP? जॉन आपणाक जाय तेकाच उलोवपाक लायता. रेजिनाल्डाक बाबड्याक आन्सर सुद्दां करपाक दिवना पळय. वॉट इज दीस? ओके रवी बाब, तुका एक मातसो प्रश्न आहा. रवी बाब, तुका ते एक वोट कमल पे नोट हेजेर तेजें कितें म्हणपाचें आसा बी? न्ही 1 करोड जमा केलो खंय तेंच्यांनी पळय. वॉट इज दीस ऑल अबाउट एक वोट एक नोट कमल पे वोट? सिंगल वोट बसून इम्पॉर्टंट असता. आणि त्याची उदाहरण म्हणल्यार एक वोटा लागून दोतोर विली हरलोलो बेंडावली. एक वोटा लागून आमची एक म्युनिसिपालिटीची कौन्सिलर पडली. आणि एक वोटा लागून आमचो वाजपेयीक देंवच पडलो आणि आमी घरा पावले 13 महिन्यांनी. जस्ट इमॅजिन. आहा, किती उच्च कोटीचे विचार असतात तुमचे रवी बाब. वा वा वा, उच्च कोटीचे विचार. 100 कोटीचे विचार. एक वोट सुद्धा इम्पॉर्टंट म्हणटा ते. एक वोट सुद्धा. आणि ह्या सायडीक पळया, CM पर्रीकर कितें म्हणटा पळया. 2 MP गोंयचे इलेक्ट जावन कितें फायदो? कांयच कुसकूट जावपाचें ना. BJPचे दोन्ही MP पडले सुद्धा जाल्यार कांयच फरक पडना नरेंद्र मोदीक. हांकां श्रीपाद भाऊ कसो दिलेलो नाका. म्हाका डावट आसलो तो पयलीं. ही हांव कितें म्हणटा, अरे अशें कित्याक म्हणपा जाय पयलीं. जस्ट इमॅजिन. CM, नरेंद्र मोदी बद्दल तुमचे ठाम मत कितें? नरेंद्र मोदी कॉम्युनल. CM, तुम्ही सुद्धा असे म्हणटात? काही लोकांना दिसतं की गोयच्यान आम्ही एक दोग जाण निवडून दिवन केंद्रात सरकार घडटले. गोयच्यान केंद्राचे सरकार घडचें ना. केंद्राचे सरकार घडटले उत्तर प्रदेशान ज्या जाग्यार 80 सिटां, बिहारान ज्या जाग्यार 40 सीट आसा, मध्य प्रदेशान ज्या जाग्यार 29 सिटां, गुजरात 26 सीट, राजस्थान 24 सीट, छत्तीसगड 11, झारखंड 14, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बेंगाल 40, आंध्र प्रदेश 42, तामिळनाडू 39, केरला 20, आसाम 14, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, जम्मू काश्मीर 6, पंजाब 13, हरियाणा 11, दिल्ली 7 हे घडयतले. शे, कितें मेमरी वालोर मेमरीक वालोर दिवपाचो. मेमरीक वालोर दिवपाचो. कितें रे 8 GB इंटरनल मेमरी आहा काय कितें? आमकां देवान हे जन्माक घातला 128 MB दिवन. काय ना, आमचे सगळे पळयता म्हटल्यार मेमरी काबार. कितें करिया? पण 272 जावपाक दोगांमुळे अडचण येवची ना. म्हणजे CM म्हणटा BJP कॅन्डिडेट इलेक्ट करिना सुद्धा जाल्यार जाता. एका सायडीक CM पर्रीकराक दिसता की गोंयच्यान 2 BJP MP इलेक्ट जाले सुद्धा जाल्यार सरकार घडोवंक काय कुसकुटाचो फायदो लेगीत जावचो ना वयर सेंटराक मोदीक. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन ओपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे कितलो आशावादी आनी महत्वाकांक्षी आसा ते पळया ह्या वयार सुद्धा. आणि फुडल्या खेपेक आमचो जो उमेदवार आसा तेका निवडून दिवपाचो. तो जर निवडून आयलो जाल्यार हमखास सरकार पडटलें हेंय सांगता तुमकां. प्रताप सिंग राणेक सुद्धा राग येता सॉलिड राग येता 5 वर्सांनी एकदा. प्रताप सिंग राणेचो राग शांत जाता म्हटल्यार आमी एक बारीकसो विसव घेतल्यार बरो. जस्ट इमॅजिन.